उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान कोलमरोड रस्त्याचे डी ते ई मेरेन डांबरीकरणाचेर चर्चा करपा संबंधी मडगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान पालिकेच्या स्वखर्चान रस्तो बांदपाचो आदेश दिलेलो आसा। 5 लाख खर्चाचो अदमास आसा आणि हाचे खातीर रोखडेच निविदा काडटले अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें। जे कोलमरोड रोडाचो जो इश्यू आशिल्लो ते काल 18 तारखेक कोर्टाचो जजमेंट आयलो आनी मोस्टली अशें म्हळ्यार हरकत ना की इन फेवर अशें म्हणना की कोर्टान आमकां रिलीफ दिली, ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां रिलीफ दिली की जे पराग राव आमचे एडवोकेट आमी जे नॉमिनेट केल्ले पराग राव त्या केसी खातीर आनी ताजे अर्थात परिश्रम मागीर ताणें एक 2-4 मुद्दे जे मांडल्या पळय त्या मुद्द्याचेर ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलमोस्ट केस म्युनिसिपालिटींनी डायरेक्शन दिला की विदीन 2 मंथ्स जो D to E पिटिशनाचो इतलोच डिमांड आशिल्लो की रोड करपाक जाय फ्रॉम D to E तो करचो विदीन 2 मंथ्स बेगीन आमचो प्रयत्न आसा। हांवें इमिजिएटली फ्रायडे 18 जजमेंट आयलो, जजमेंट 18 आयलो, फ्रायडे आयलो, इमिजिएटली हांवें वेळ न करतना चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें तुमी सगळे इंजिनियरां धाडा आनी ताजो एस्टिमेट